सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आनी आमच्या वेस्पराचे भेटीन आयज करीत भाशेन आमचे मदें आसा फादर ॲशली आल्फोन्सो. फादर ॲशली आल्फोन्सो रायतूरचे सेमिनारीन स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आसा. ह्या दिसांनी रायतूरचे सेमिनारींतले सगळे यादनीक एकान एक दीस सगळे आमकां येवन आमचे बराबर मिसाची भेटांनी भेटयल्या, देवाचें उतर आमकां परगट केलां आनी आयज तांचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आमचे बराबर आसा. करीत भाशेन आमकां हो आत्मीक फायदो जावपाक आमी मागता आसतना तांच्या वावराचेर फादर ॲशलीच्या वावराचेर एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो भुरग्यांक जायतें मार्गदर्शन दिवपाक पडटा, तांचें जायतें आयकूंक पडटा, तांकां वेळ दिवपाक पडटा. हे सगलो वावर बरे भशेन करपाक फादर ॲशलीचेर आनी ताचे बराबर सगळे जे सेमिनारीन काम करतात, वावर करतात त्या पाद्रींचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमचो निमाणो दीस तयारेचो. आयची मिसाची मांडावळ करता सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेजा. ह्या समुदायांतल्या दर एका घराब्याचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमचो PPCचो मॉडरेटर फ्रांसीस नुनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया आनी ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक तयारेच्या निमाण्या दिसा आमी पावलां. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेन नवेपण हाडुया. जेजून पवित्र सोबा स्थापली ते मेरेन तावन पवित्र सोबा खाडा खाडान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवसरणीची पावलां मेरीत आयल्या. जितली पवित्र सोबा नवी जाता तितली ती जिवाल जाता आनी जितली ती जिवाल जाता तितलें तिचें मिसाव फोलादीक जाता. बागेवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या आपोवणेक आनी कार्याक विस्वाशी रावन व्हडे उमेदीन आनी भोक्तीपणान आपलें मुण्यारपण चलयलें आनी पवित्र सोबेन जायतें नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आयती आसूं खाडा खाडान पवित्र सोबा दिता ती दिशा आपणावन नवसरणीची आनी नवेपणाची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भावार्थान आनी खालतेपणांत मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, पवित्र सोबेन नवेपण येतलें जाल्यार आमचे चिकलेच्यो चिकालींचे पवित्र सोबेन नवेपण येतलें जाल्यार जण एकल्याच्या जिवितान पयलें हें नवेपण येवंक गरज. आयज जावन आमी आदवेंताच्या काळांत क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी भितर सरल्या आनी हें नवेपण हाडूंक बरवेशाची पावलां मारूंक वो काळ आमकां उलो करता. ह्या वेळार हेंच खुणावंक केरीत भाशेन ह्या आदवेंताची पयली वात आमी पेटयतल्या. खुणावंक बरवेशान ही पावलां नवेपणाची आमी मारूंक सोदता म्हूण ह्याच मनान आतां ही वात आमी पेटयतल्या. She
मोगाळ भाव भयणांनो, आतां आमी वेस्परांत वांटो घेतोले. पवित्र सभेचे मागणे पान 424 424. आमी सगळीं उक्ती करुया. आमी सुरवात करता आसतना पयलीं प्रतिगान आमी यादनीक म्हणटले आनी त्या उपरांत आमी स्तोत्रान भाग घेता आसतना सुरवात करतलीं उजवे वाटेन आसात ती आनी दुसरो वर्स म्हणटलीं दावे वाटेन आसात ती. मोशा काळजा सारके हांव तुमकां गोडी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायीन आनी कोरेशी कोणे होस्तले. सेवकानो वखणी कोरा, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती कोरा, आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं. उदिंतीतावन वस्तूम ते पुर्यान सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपली उंच सुद्रेर तो चडून बसला, उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता, दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बाराबर ताका जागो दिता, आपले पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. वांचटे बायलेक भुरग्या बाळांची आवय करून आपल्या घरान दादोशी करता. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोच्या काळजा सारके हांव तुमकां गोडी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायीन आनी कोरेशी कोणे पोसोले. हांव म्हज्या शिळ्यांक चोरयतलो, वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, जिवाचो सोर सर्वेस्पराची वाकाडणी करतलो. सगळे म्हजे जिणे म्हज्या देवाक गितां गायतलो. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका, ओसोक सैमाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो दुल्लींतलो आयिल्लो दुल्लीन परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकुटून गेल्यो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी.
त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी प्रितून दोर्या आनी दोर्यांत आसा ते सोगळे सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो भोगतल्या खातीर तो नीत करता भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता सर्वेस्पोर गुड्ड्याचे दोळे उकोडटा बागोलल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर आपुरबाय करता पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता सियोनाक जो पिणकेचे पिणकेत तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनान मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी साडलोल्यांक सोदून काडटलो जो आपल्या शेळ्या पासो जीव दिता तोच बरो गोडी गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89 F8 Papas moime porgol kora Papas moime porgol kora Jesus omi Jesus omi Deva Jesus kore sashit Tori deva vorniko Sumorai la koilina Apnami gurut kali gurun Sakraji rup nariket Nishnapuri sagur salo Lagi kalko paruk salo Usar moro Tsunami Kalposalo Degusada Takautu Somyana Morosfor Udamana Torgadile Sadratike Norgangligu Susulava Jesus, oh me, Papa's my me, Gorgora, Papa's my me, Gorgora, Jesus, oh me, Jesus, oh me. जो आपल्या शिड्यांपासो जीव दिता तोच बरो गोळी प्रार्थुया
सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी वेळूक वेचाक आमचीं काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सोर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप, आमचो तारोक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसरूंक निर्मिताय आनी तुजी बिरान दोरिना सावन आमचीं काळजां दारून करताय. तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळां खातीर परतून ये. अंतराल पिंजून सकयल देंवून आयलोय जाल्यार तुज्या मुखार पर्वत गोळगोळून पडटले आसले. आपणाचेर पाटयल्यांक अशें वागयतलो. तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कळपल्यांव. आमी सगळीं मेल्लीं कशीं आसल्यांव. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो पोरण्यो मेळ्ळ्या आंगोस्त्रा सारक्यो. आमी सगळीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्यांव. वाऱ्या वरीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाची आदीन तुवें आमकां केल्लीं. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंबार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी. परतून म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोड फांकय, तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागतांव. आमचेशी परतून ये. सरकार तावन नदर मार, हे तुजे दाखवेलेक, कित्याक जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलेक बाळगून सांबाळ. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोडशिल्लीं आमी कोडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी. बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. ताचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे देवाचे देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या बादाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या.
भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जानवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें गोड रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकासनेक आशेन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें. उद्गार. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvesporach soeso, sorvesporach soeso, sorvesporach soeso. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात आनी जागरण करात. तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोणेकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसानां, मोद्यानीर वो कोम्याच्या साद्यार वो सकाळीं तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो ओचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज आमी आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवान फ्रांसीस शावियराचे परबेच्या तयारेच्या निमाण्या दिसा आसा आनी आयज आमी नियाळ करता तो विशय जावन आसा भाग्यवान फ्रांसीस शावियराचे देखीन पवित्र सोबेंत नवेपण हाडुया. मोगाळ इश्टांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हज्या मनांत तुमचो पादविगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आयलो. आमी दोगूय 8 वर्सां सिमनारीन बरोबर आमी आमची आकारणी केल्या. बाराबर आमी ओडेन जाल्या, यादनीक जाल्या आनी सिमनारीन ही आकारणी करतना ताचे वरवीं हांव म्हज्या जिविताक जायतें शिकलां आनी जायत्यो वस्तू ताच्या जिवितान हांवें अणभवल्यात. सिमनारीस कसो ताका हांव पळयतालो मागण्यांत वेळ सारपी एक सिमनारिस्ट. सोर वाटेन
हुशारकायेन बोल्लोलो सिमनारीस कसो ताका पळयतालो. शिकपांत तो हुशार आसलो, क्लासीन बरे बरे प्रश्न तो घालतालो, बरे ताचे विचार आसताले. मुजगाय वाटेन एकदम हुशार आसलो, वाजोंत्रां वाजयतालो, तशेंच गायनूय बरें करतालो. खेळांत हुशार आसलो, फुटबॉल बरो खेळटालो, तशेंच बरो धांवपी, नेटान फास्ट धांवपाचो मनीस तो. तशेंच ताका दुसऱ्याक हांसोवपाचोय गूण आसलो आनी आजून देखून तो उलयता तेन्ना दुसऱ्याक तो हांसयता. कितेंय ऑन द स्पॉट करूंक जाय आसलें जाल्यार तो सदांच तयार आसलो आनी क्रिएटीव आयडियाज घेवन येतालो. आमी सगळे एकेच तरेन चिंतताले जाल्यार ताचें चिंतप आउट ऑफ द बॉक्स आसतालें. तो कसल्यो क्रिएटिविटी घेवन येवत हें सांगूंक जायनासलें. ही ताच्या जिविताची एक बाजू हांवें अणभवली. आनीक एक ताच्या जिविताची बाजू आसा ती म्हणल्यार दुसऱ्याक पावपाची, दुसऱ्याचे सेवेक आयतो जावपाचो आनी जायती वस्तू ओगेपणान करपाच्यो आनी थोडे फावट दुसऱ्याक पावंक आपल्याचो देखून जीव रिस्कार घालपी असलो तो मनीस. आमच्या जोम्यांत कितें सारकें ना जाल्यार वा आमच्या समुदायांत कितें सारकें ना जाल्यार उक्तेपणी आपल्याचें काळीज मन उकडपी तो मनीस. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज हांव पळयतां हे ताचे गूण मोठ्या प्रमाणान हे तुमचे फिरगोजेन गवळी कसो तो वावुरता तेन्ना तो ते जियेता. न्हयच फकत ही चिकालीची फिरगोस पूण आमची गोंयची पवित्र सभा, आमचो समाज नवेपणान भरूंक तो वावुरता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमकां सगळ्यांक आमच्यो असोगतायो आसात. म्हाका म्हज्यो असोगतायो आसात, ताका ताच्यो असोगतायो आसात. पूण आपल्या असोगतायांनी देखून जेजूचे दिशेन पवित्र सभेंत हें नवेपण हाडूंक आमचो यादनीक बारी वावुरता. मोगाळ इश्टांनो, थोड्यांची आमची मेल्ली अंतस्करणां जिवाळ करूंक तो वावुरता. थोडीं जी आमची आपस्वार्थपणान भरून दारुणायेन भरलेलीं काळजां मोवाळ करूंक तो वावुरता. ओत्मीक वाटेन शेळमोळें जाल्लें आमचें जिवीत जिवाळ करूंक तो वावुरता. मोगाळ इश्टांनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय तशेंच आदवेंताच्या काळांत आमी भितर सरता तेन्ना हें जिविताचें नवेपण आपणावंक आमकां हो सेवाधर्म उलो करता. आनी कशे तरेन जागृतायेन आमचें जिवीत जिवन आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां आमचें जिवीत जागृतायेन जिवन हें नवेपण आपणावंक आमकां आदार दिता. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. इस्रायल पर्जा निकतीच ती बाबिलोनियाच्या गुलामपणांतली तिका सुटका फावो जाल्ली आनी इजायास प्रवादी ही पोरजेचें चित्र, ही पोरजेची परिस्थिती आपल्याच्या दोळ्या मुखार दवरता. ही पोरजेची परिस्थिती कितें आसली काय? हे पोरजेचें शार जेरुजालेच्या शाराचें निसणटण केल्लें, तांच्या देव मंदिराचें निसणटण केल्लें, तांची शेतां बाटां आसलीं तीं पाड जाल्लीं. पूण त्यावन अदीक ह्या भाव भयणाचें जिवीत सगळें निर्शेलोलें कशें आसलें, मेल्लीं कशीं तीं आसलीं. आनी ह्या पासत इजायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान हे पोरजे पासत देवा कडेन अशें मागणें करता. तो म्हणटा, सर्वेस्परा तूंच आमचो देव, आमचो तारूक. मनीस मेलोलो कसो जाला, जशीं पानां बावतात तेच परी मनशाचें जिवीत जालां. तर सर्वेस्परा परत ये आनी मनशाक जिवाळ कर. इस्रायल पोरजा जी मेलोली कशी आसा तिका जिवाळ कर म्हूण सर्वेस्परा देवा कडेन इजायास प्रवादी मागणें करता. मोगाळ भाव भयणांनो, हे मागणें तो कित्याक करता? कित्याक तो जाणो आसलो
ही पोरसां तांचे चुकीक लागून, तांच्या पातकाक लागून देवाच्या वाटा सोरशिल्ली, ती पयस गेल्ली देखून ती इगोतीर पावलोली. आतां जेन्ना ती परत आपल्या गांव घरा आयल्यांत ताका जाय आसलें तांणी दर एके घडये देवाचे नोदरे खाल आपल्याचें जिवीत जिवंक, हें नवेपण तांच्या जिवितान आपणावंक हें इजायस प्रवादी तांचे कडल्यान रावतालो. आयचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलूची चीट कोरिंतकारांक. भाग्योंत पावलू जेन्ना तो कोरिंताक गेल्लो तेन्ना जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ताणें तांकां पुरगोट केली. आनी जायत्या भाव भयणांनी जेजू क्रिस्ताक वेंग मारली, बावटाक वेंग मारली, बातिसांत घेतलो, ती क्रिस्तांवां जालीं. जे घडये ती क्रिस्ती मनशां कशीं जियेतालीं, जेजूची जायतीं बेसांवां तांच्या जिवितांत ती अणभवूंक लागलीं. पूण आस्ते आस्ते आपलें जिवीत ती जियेतालीं तेन्ना आप स्वार्थपणान ही बेसांवां आपल्या जिवितांत ती जियोंक लागलीं. जेन्ना आप स्वार्थपणान ही बेसांवां ती जियेतालीं तेन्ना तांच्या समुदायांत फूट पडोंक लागता. समुदायांत फूट पडोंक लागता तेन्ना भाग्योंत पावलू ही चीट तांकां बरयता. आनी हे चिटीन तो तांकां अशें सांगता, देवाच्या दाना पासत दिनवाशी जायात, एकामेका पासत ही दानां तुमी वापरात आनी अपराधा विरीत जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तुमी तयार रावात. म्हणटच असलें नवेपण आपल्या जिवितान आपल्या समुदायान आपणावंक भाग्योंत पावलू हे कोरिंतचे पवित्र सोबे कडेन मागता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सगळे जागृतायेन तांणी तांचें जिवीत जिवच्याक तो तांकां आपल्या चाकरांक आनी दार राखण्याक आपल्या घराची जबाबदारी दितोल्या आनी प्रवेश करतल्या दोनयाची वोपार सांगता. ही वोपारीन जेजू सांगता, हो दोनी केन्ना येतलो तें चाकरांक खबर ना, पूण जेन्ना हो दोनी येतलो आनी जे चाकर आपल्याची जबाबदारी बरे तरेन पाळटा ते ताका मेळत, ते चाकर सुभागी म्हूण जेजू आपल्या शिसांक उगडास करता. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू कसलो संदेश आमकां दिता काय? किरीत भशेन आमकां जण एकल्याक हें क्रिस्ती जिवीत आमच्या बावतिजमा दिसांतवन आमकां तें मेळ्ळां. ह्या जिविताची आमकां जबाबदारी आसा. हें क्रिस्ती जिवीत आळसायेन आनी बेजबाबदारेन आमच्यान जियोंक जायना. ह्या क्रिस्ती जिविता विशीं जबाबदारी आमी घेवची आसा. जेजू क्रिस्ताचेर हें आमचें जिवीत बांदून हाडची गरज आसा. एक जिवाळ क्रिस्ती जिवीत आमी जियोवची गरज आसा. मोगाळ इश्टानो, भाग्योंत फ्रांसीस शावियर एक जिवाळ क्रिस्ती जिवीत जियेलो आनी ताच्या काळार पवित्र सोबेन नवेपण हाडूंक तो वावुरलो. किरीत भशेन जेन्ना तो आमच्या गोंयांत आयलो, क्रिस्ती बावाटाची शिकवण दिवंक ताणें नवे उपाय वापरले. अशें बरयणार सांगतात, तो रस्त्याचेर भोंवून हातान कांपीण घेवन ही कांपीण वाजयत भुरग्यांक तो एकठांय करतालो. भुरग्यांक एकठांय करून तांकां देव मंदिरांत तांकां इगर्जेन हाडून कांतारांनी ही दोतोन शिकयतालो. ही गायोन करून ताची शिकोवपाची पद्दत त्या काळार ताका फळादीक जाता. कित्याक बरयणार अशें सांगता, जाणटी तशींच नेणटी ती आपल्या जिवितान चलता भोंवतना रस्त्याचेर देखून हे धा उपदेश हेर दोतोन गायनांतल्यान वा कांतारांतल्यान ती अशीं उद्गारतालीं. म्हणटच आपल्या काळार आपले भाशेन ती पवित्र सोबेन त्या काळार भाग्योंत फ्रांसीस शावियरान हें नवेपण हाडलें. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या काळार आनी आयज आमचे पवित्र सोबेन आमी नवेपण हाडटले जाल्यार थोडी वस्तू आमच्या जिवितान गरजेच्यो. पयले सुवातेर म्हणटलो, जण एकल्याच्या क्रिस्ती जिवितान आमी नवेपण हाडूंक गरज. पवित्र सोबेन नवेपण हाडटले जाल्यार हांवें आनी तुवें पयले सुवातेर आमच्या काळजांत हें नवेपण हाडूंक गरज. आनी हें नवेपण आमच्या जिवितान कशें आमी हाडटले? हें नवेपण हाडूंक गरज जागृताय वरवीं. कशे भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेतां हाची म्हाका जागृताय आसूंक गरज. एक क्रिस्ती मनीस कसो हांव कित्याचेर म्हजें जिवीत बांदतां? जेजूच्या जिविताचेर, जेजूचे शिकवणेचेर वा आनी कित्याचेर? ही जागृताय म्हाका आनी तुका आसूंक गरज पवित्र सोबेन हें पयले सुवातेर नवेपण येतलें जाल्यार. दुसरे सुवातेर नवेपण हाडप म्हणल्यार आदल्यो वस्तू बेश्टो तश्यो भायर उडोवप न्हय,
पूण एक नवी दिशेन ह्या वस्तूंक पळोवप. देखीक जेजू एक जुदेव आसलो आनी जुदेवाच्या जिवितान सोनवार म्हत्वाचो दीस आसलो. तो जावन आसलो एक पवित्र दीस, देवाक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा कसलोच वावर करप ना. पूण आमी पळयता पवित्र पुस्तकान जेजू एका सोनवारा दिसा देवस्थानांत तो वेगवेगळ्या मनशांक बरो करता. हे भाशेन जेजू सोनवाराक एक नवो अर्थ दिता. ओ नवो अर्थ म्हणल्यार सोनवारा दिसा देखून बरेपण करूंक जाता. बरेपण करप एक वावर न्हय, पूण बरेपण जिविताची चाल जावंक गरज. जेजू हे तरेन ताच्या काळार हे नवेपण हाडटा. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या काळार आयज पवित्र सभा जेजूची शिकवण, भावार्थाची शिकवण आमकां वेगवेगळे भाशेन आमकां पाठयता. जेन्ना हांव आनी तूं एक उक्तें काळीज म्हूण हे पवित्र सभेचे शिकवणेक आमी दाखयता तेन्ना आमचे पवित्र सभेन नवेपण येता. तिसरे सुवातेर पवित्र सभेन नवेपण सदांच पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन येवंक गरज. म्हाका दिसता म्हूण हांव यादनीक देखून जायत, म्हाका दिसता म्हूण नवेपण येवप अशें न्हय, पूण ते पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन येवंक जाय. म्हणटच हांव मागण्यांत आसूंक गरज, विवेक करूंक गरज, सहभागिलीपण गरज. आनी हे तरेन हे नवेपण उपरांत पवित्र सभेन फळादीक जाता. आनी निमाणे सुवातेर नवेपण हाडूंक थोडे फावट आमचो कम्फर्ट झोन सोडून गॉड डिरेक्टेड झोनांत आमी भितर सरूंक गरज. म्हणल्यार थोडे फावट आमकांच ना म्हणचें पडटलें, थोडे फावट आप त्याग करचें पडटलें, थोडे फावट जेजू भाशेन आमचो ताळो उबारचो पडटलो, थोडे फावट जेजू भाशेन ओगेपण सांबाळचें पडटलें. पूण हें सगळें इन युनियन विथ जिजस जावंक गरज. कित्याक जेजूच्या एकवटान हें सगळें जाता तेन्ना हे नवेपणाक अर्थ मेळटा. मोगाळ भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन आमच्या आस्काराचे परबेक आमी तयार जाता तेन्ना आनी अदीक करून ह्या ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी प्रवेश करता तेन्ना दर एक घडये देवाचे जागृतायेन आमचें जिवीत जिवंक, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान जेजू सारकेलें व जेजूचे दिशेन हें नवेपण हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या आख्खे पवित्र सभेन हें नवेपण हाडूंक कृपा आनी बळ जोण एकल्याक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभोवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका उरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन नवेपण हाडूंक वावुरतना नव्या आनी आधुनीक उपायांचो वापर करून क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. मागणिया
राजकारभार चलयतल्या क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी सोर पदवेदार देवाचें देणें म्हूण जाणो जावन आपलो कारभार विश्वासीपणान जागृतायेन आनी ल्हानवीकपणान करूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी क्रिस्ती भावात्यांनी पवित्र आत्म्याक सदांच आयती आसूंक आनी ताच्याच प्रेरणान जिविताची नवसणी जोडून काळा काळार पवित्र सभा दिता ते दिशेन नवेपणान पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, मागणी आय. वागिवोन फ्रांसीस शावेरान माप मेजप नासतना पवित्र सोबेची सेवा केली आनी सोबेन नवेंपण हाडूंक ताणें आपलो जीव जोडयलो. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र सोबात सुचयता त्या नव्या आनी आधुनीक उपायांचो उपयोग करून आतांच्या काळाक उपकारता ते भाशेन बरी खबर परगटूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी सगळीं भावार्थान हे समरुमणेंत वांटो घेता. ह्या वेळार आमच्या आस्कारेचे विणवणेन ओगेपणान आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, सगळे खालतिकायेन आनी विस्वासान ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यांत. तुका मानता ते भाशेन ती तूं आयक. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23 पेज नंबर 38. शासनाच्या स्वर्गेस्परा सृष्टीच्या रोसणार आम्ही तुका तीन वाजता आणि तुझ्या कारभारान दाखवालेन दिलान मुंचाच्या वावरान शासनाच्या शासनात देवाचोय स्वर्गेस्पर देवाला कोणान पात्र बलिदान भेटयता हे तुका मानता म्हज्या भावां भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोंपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. दोलबारांचो सर्वेस्पर सर्वेस्पराची नावी येता ताका उंचोर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गुट पोरगोटुया. जेजू आनी एकालशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो. आमी तुजे मोखण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले तुमचेर सुट्टेने कास्ताडी नासांव पूण तुजे काकळुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन कोत्यो. हो जावन आसा जेजू जो आमकां जोण एकल्याक सगळे जागृतायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार दिवंक तयार आसा. ह्या वेळार बावाटान ताका शेवूंक आमी फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजी बेतडी येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu
उभी राहूया. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्या हाका सोगोड जालो. गायक घेऊया W16 पेज नंबर 272 W16.
सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सोगोट जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो आमी मोग करूंक आनी सदां तोगतोल्या देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बसूया. भयणीनो 9 दिसांची आमची तयारी आयज सोंपता आनी फाल्यां आमी परब मनयता. आयची मांडावळ केल्ल्या इग्रेजा ह्या वाड्यांतल्या सगल्या भावा भयणांक आमचे दिनवास सान फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय. तशेंच ह्या 9 दिसांनी मिसाची मांडावळ करूंक आयिल्ल्या सगल्या भावा भयणांक जाणी भाग घेतला वाचप करूंक आयल्यान, निवळ करूंक आयल्यान, फुलां घालपाक आयल्यान, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आंज बडवे जावन हे 9 दीस तांणी गितां गायल्यांत आनी आपणे देवाक वाखाणूक आमकां आदार दिला. तांकां तयार केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमचे खेरीत दिनवास. आनी खेरीत दिनवास आमचे यादनीक रायतूरचे सिमिनारीन तावन येवन आमकां मिसाची भेट भेटयली आनी आमकां देवाचें उतर परगटलें. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास रायतूरचे सिमिनारींतल्या सगल्या प्रोफेसरांक, प्रिफेक्टांक आनीक आयज खेरीत भाशेन आमचे मदें फादर ॲशली आयला, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर उत्मीक गुरू. आमकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी बरे भाशेन तयारी करूंक फादर ॲशली आमचे दिनवास सगल्यांक तुवें पाठोवचें आनी आख्खी मांडावळ आमकां करपाक फादर ॲशलीन आदार दिला. फादर ॲशली म्हजो कंपेनियन. एकाच बराबर एकाच दिसाक एकेच स्टेजीचेर ओल्ड गोवा आमचें ऑर्डिनेशन जाल्लें ताणें सांगलां आनी जायत्यो सुबेजूय वस्तू सांगल्यात. खेरीत भाशेन फादर ॲशली तुका आमचे दिनवास. फादर ॲशलीचें एक कंप्लेन आसा म्हाका. तो म्हणटा 4 वर्सां जालीं तूं चिकले इगोर्जेन गेला, 1 पासून आजून भुरगो तुवें सिमिनारीन धाडूंक ना. स्पिरिच्युअल डायरेक्टर तशेंच वोकेशन प्रोमोटर. दूख भोगता मागीर तुमकां बरें दिसता म्हाका दूख भोगल्यार. आजून पासून 1 पासून भुरगो आमचो सिमिनारीन भितर सरूंक ना. मेळटा तितले फावटी तोंडार मारता तो म्हज्या. ताणें सांगलां ते भाशेन आमी सिमिनारींत आसतना तावन सगलें कितें उक्तेपणी उलोवपाचें तें आमी उक्तेपणी उलयता. आमचो आख्खो बॅचच ते भाशेन आनी त्या पासत तोय म्हाका उक्तेपणी म्हज्या तोंडार मारता. 4 वर्सां जालीं चिकले गेला, एकूय बीन आजून भुरगो सिमिनारीन भितर सरूंक ना. केन्ना येतलो म्हूण सांगो. फादर ॲशली, इन गॉड्स ओन टायम आमचे भुरगे सिमिनारीन येतले. तशेंच आमचीं चेडवांय कॉन्वेंटान भितर सरतलीं आनीक जेजूच्या मळ्यान तीं वावर कोत्तलीं न्हू. तर खेरीत भाशेन आमचे दिनवास फादर ॲशलीक आनी रायतूरचे सिमिनारींतल्या सगल्या प्रोफेसरांक फाल्यां आमचे परबेक तुमी सगल्यांनी येवचें. 8 वाजता आमची मिसाची भेट आनी त्या उपरांत आमचे बराबर जेवणाक तुमी रावचें. बाबणीनो फाल्यां आमची परब आनीक ह्या वर्साक सांगला ते भाशेन फकत एकूच मीस जातलें 8 वाजता. सगल्यांनी येवचें. जीं कोण ओल्ड गोवा मिसाक वचपाचीं आसात, फेरयान वचपाचीं आसात, तांणी पासून सगल्यांनी येवचें. जाता ते भाशेन आमी आमचे इगर्जेन बरया. एक समुदाय कसो आनी एक फामील कशी ही एकूच परबेच्या मिसाची भेट आमी फाल्यां भेटोवया. 8 वाजता परबेचें मीस जातलें, त्या उपरांत पुरसांव जातलें. आनी फेस्ताच्या निमतान फेस्ताक मातसो इल्लोसो गणगण करपाक आनी आमकां उमेद हाडपाक तरणाट्यांनी जबाबदारी घेतल्या.
ह्या पासत तांणी आमचे पासत फाल्यां एक बरेंशें कॅन्टीन घडोवन हाडलां. तुमी सगल्यांनी बळस मातशें हेवी करून येवचें ह्या कॅन्टिनान भाग घेवंक. तशेंच धाकटोसो केरमेसूय ती आमचे पासत करतली. तरी आमच्या तरणाट्यांक आमी उमेद दिवया. आमची फिरगोजेची परब, पातोळणाची परब बरे भाशेन गणगणान मनोवपाक ल्हानश्यो वस्तू, तियात्र ना फाल्यां सांजेर, पूण सकाळीं ज्यो थोड्योश्यो वस्तू आसात त्यो सगलीं बराबर उमेदीन करुया. येतलीं न्हू सगलीं? 8 वाजता मिसाची भेट. आमच्या पातोळणाची परब सोंपल्या उपरांत रोखडीच आमची दुसरी परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब आमी करता. त्रिदूम जातलो 3 दिसांचो. 5 तारखेर सकाळीं मिसाचेर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले 7 वाजता मिसाचेर. आनीक सांजे 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी साल्व. 8 तारखेर आमचें इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त. त्या दिसाक 2 मिसां जातलीं. चोत्रायदोरची इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीच्या दिसाक 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनीक दुसरें मीस 8 वाजता. दोनूय मिसांची मांडावळ तशेंच त्रिदुमांची मांडावळ आमची कॉफ्रारीची भाव भयणां करतलीं. कॉफ्रारीची भाव भयणां बेविंदो सदांच रडटा, आपण प्रेजिडेंट जाला आनी सगलीं म्हज्या बुजाचेर, आपणाच्या बुजाचेर तो म्हणटा जबाबदारी पडल्या कोण येयना मुखार. कॉफ्रारीच्या भाव भयणांक उगडास करता, तुमकां जी जबाबदारी आसा ती मातशें घेयात. हे 3 दीस आनीक परबेचो दीस बरे भाशेन ही मांडावळ करपाक तुमच्या प्रेजिडेंटाक तशेंच कॉफ्रारीची जी कमिटी आसा तांकां तुमचो सगलो सहकार दिवचो. न्हयच फकत कॉफ्रारीचे वांगड्यांनी वाचपाक करपाची आनी मांडावळ करपाची, पूण ती जेन्ना तुमचे लागीं आदार मागता, जी कोण कॉफ्रार न्हू, खंयची कॉफ्रार जावं तांबडी आनी ब्लू तें आनी फरक ना, पूण तुमी कॉफ्रार जावं वा ना कॉफ्रार जावं ह्या दिसांनी ही मांडावळ करपाक कॉफ्रारीच्या भाव भयणांक तुमी सगलीं आदार करतलीं, मजत करतलीं आनी ती आपयता तेन्ना तुमी मुखार येतलीं म्हूण रावता. तशेंच इगोर्जेची साफाई करपाक आनी हेर तयारी करपाक तुमी तांकां आदार दिवचो. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 20,155 रुपया. क्रिस्तांवांच्या काळान आमी भितर चल्ल्या. येता तो आयतार क्रिस्तांवांचो दुसरो आयतार 10 तारखेर. चोत्रायदोरची त्या दिसाक वास्को स्पोर्ट्स क्लब गोवा रिवर मॅरेथॉन घडोवन हाडटात. ह्या पासत रस्त्याची काली येवपाचे सगळे बंद आसतले, पूण 3 मिसां आसतलीं. 6:30 वाजता पयलें मीस, दुसरें मीस 8 वाजता आनी भुरग्यांचें मीस 9:30 वाजता. दोतोन त्या दिसाक आसची ना, पूण मीस आसतलें. दोतोनीची आमची कॅटिकिस्ट आसात ती त्या दिसाक आपलें रिकलेक्शन करतात. ह्या पासत मीस जाल्या उपरांत भुरगीं रोखडींच घरा वयतलीं. हाची चोत्राय दवरची. तेरा तारखेर फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांचें मीस जातलें सांजेर 4 वाजता. ह्या सुमनान केरीत मिसां 9 तारखेर सकाळीं 7 वाजता मार्कुस डायस हाच्या पयल्या वर्साचें मीस. बायबल डायरी आमच्या ऑफिसान विक्रेक आसात, तांचें मोल 180 रुपया. आख्ख्या वर्साची आमची मिसाची मांडावळ ताचेर आसा आनी रिफ्लेक्शन्स आसात, ती तुमी घेवची. म्हजे कुशीक हें झाड दिसती पडटा. कसलें झाड हें? क्रिसमस ट्री. आनी क्रिसमस ट्री आमी जायते पावटी पळयल्या आनी जायते पावटी आमी डेकोरेट केल्या. ही क्रिसमस ट्री आमच्या तरणाट्यांनी डेकोरेट केल्या, ती तुमचे पासत. आनी ताचें नांव बदल्लां. ही क्रिसमस ट्री न्हू, ताचें नांव गिवींग ट्री. बोर्ड मागीर घालतलीं भुरगीं. गिवींग ट्री म्हणटा ती सगळें थिंगासर घातलेलें आसा, पूण केरीत भाशेन काळजां कशीं दिसती पडटा तुमकां. धोयी काळजां, वायट हार्ट्स. ही काळजां तुमचे पासत लायिल्लीं आसा, ती कोणेंय येवन व्हरपाक जाता. डेकोरेशना ते नाकात, पूण ही काळजां जीं आहा तितलीं तुमच्यान काडपाक जाता, जाय तितलीं तुमच्यान काडपाक जाता. पूण त्या काळजांचेर थोडीशी एक मॅसेज बरयल्ली आसा. ती मॅसेज तुमकां. आनी तेच बरोबर एक वस्त बरयल्ली आसा. ती वस्त तुमी कोणाकूय दिवपाची. म्हणटच ह्या आख्या अद्वेंताच्या काळान ही गिवींग ट्री एक आमकां मजत जावं दी आमची तयारी बरे भाशेन करपाक. सद्याक सांकवाळ जी आमची ऑर्फनेज आसा
थंयसर भुरग्यांक वस्तूची कसल्या वस्तूंची गरज आसा ती आमची तरणाटी वचून तांचे लागीं उलोवन येयल्यात आनी तांकां कितें जाय तें ह्या काळजांचेर बरयल्लें आसा. तुमी त्यो वस्तू घेवन सांकवाळे हे आमचे ऑर्फनेजीक भेट दिवंक जाता, नाजाल्यार तुमकां वचपाक वेळ ना जाल्यार आमच्या तरणाट्यां लागीं हिंगासर ऑफिसान ह्यो वस्तू तुमच्यान दिवपाक जाता. म्हणटच मुखार येवचें, हें काळीज काडचें आनी काळजाचेर बरयल्लें आसा ती वस्त तुमी दिवची. तशेंच फुडल्या सुमानान मागीर आमी आमची बोगमाळो जी ओल्ड एज होम आसा तांकां कितें गरज आसा ह्या नातालांक ती विचारतले हांव आनी आमची तरणाटी परतून फुडल्या सुमानांत आनीक काळजां घालतली. तेन्नाय बीन तुमी उदार मनान हे नातालां बरे भाशेन मनोवपाक हो एक सयेग सगल्यांनी घेवचो म्हूण तुमकां उलो मारता. फुडल्या सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस जातलें आनी दाबोली सांताक्रूज कॉपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस आसतलें. बुधवाराक आनी शुक्राराक ह्या बुधवाराक 5:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजोण मिसाचे पयलीं जातली आनी शुक्रारा दीस आमची परब त्या दिसाक भोव पवित्र संस्काराची बोजोण आसची ना. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भुरग्यांक सगल्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक एक खेरीत चोत्राय. गेल्ल्या आयताराक आनी ह्या आयताराक तुमची दोतोन सांजेर जाल्या आनी दोनूय दिसाक तुमी नोवेनाच्या मिसान भाग घेतला, तुमकां शाबासकी. पूण उरलेल्या दिसांनी तुमी दोतोनीचीं भुरगीं नोयेनांक दिसती पडूंक ना. भोव थोडीं जाणां आयल्या. जाल्यार आतां इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची फकत त्रिदूम आहा, फकत 3 दीस. आवय बापायनी मातशें भार घेवचो ह्या आमच्या भुरग्यांक ह्या नोवेनाक हाडूंक. फकत 3 दीस. सायबीण माय खेरीत भाशेन दिसती पडले ते भाशेन तेन्ना भुरग्यांक दिसती पडलेली आनी तिणें सांगलेलें आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. जाल्यार ह्या भुरग्यांक आमची सायबीण माय भेट दितली, तांचेरूय आशिर्वाद घालतलो. सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक ह्या 3 दिसांनी त्रिदुमान वांटो घेवपाक हाडची. गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240. U20.